आणि आणि हे एक सेक्शन हे कुंती मारीन प्रार्थनाचे कंप्लीट करूया आज. लास्ट टाइम आम्ही 27th वर्स स्टार्ट केलेलं मात ताजे ते श्लोकाचे फर्स्ट शब्दाक आता आम्ही ते मुखार सुनाची श्लोक कंप्लीट करूया. सो ते सगळे 25th 26th 27th वर्स कशी पुरा कनेक्टेड असं त्या लेखार आम्ही प्रोसीड करून आज कंक्लूड करू. सो तुमगेल पुरा जनाला आशीर्वाद घेऊन संडे इव्हनिंग जॉईन झालेली असं ती आणि कोण हे रेकॉर्डिंग हे पळयता ती धन्यवाद देऊन सेशन आता मी मुखार सुरूया. एक प्रार्थना करून स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महाम्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरानापरः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कुंती महाराणीले हे भागवतांत तशी प्रार्थना आमी त्या डिस्कशन करता आसतली खंय ती देवाक तिगेले हृदयान तशी ते एक प्रार्थना हृदयपूर्वक जावन अशी प्रार्थना करता की कृष्ण युधिष्ठिराल राज्याभिषेक तर भात सरता आशिल्लो. ती एक लेकार देवा सांगता की देवा म्हाका तुगेले कसं म्हणून प्लॅन कळना जाल्यार कसं नाही असो खंडित हांव एक्सेप्ट करता तें कसलें की तुगेले की ना व्हड शुभचिंतक म्हगेले खातीर कोणीय नात. तुगेलो व्हडपण तुगेली मधुरता ते विंगड कोणालेय व्यक्तित्वांत पळोवचें जायना. सो हे 25th 26th 27th वर्स हे प्रार्थनेन तुलें एक म्हणटात पळय अद्भुत जेवण आशिल्लें वर्स. थंय ती सांगता देवी कुंती देवी की म्हाका कश्ट येवं हांव आपास येवं कसले कश्ट येताना हांव तुगेलो उडगास करता आनी म्हाका एक प्रकार तुगेलें दर्शन जाता. दर्शन म्हळ्यार देव तिगेले मुखार येत आशिल्लो आनी दर्शन म्हळ्यार एक सिद्धांतीक रुपारी तिका सामकी मन आवडटा त्या वेळी ती सांगता. सो मस्त लेकार ती सांगता देवा तूं कश्ट म्हाका रक्षण केलेलें आसा त्वयेव नाथेन तूंच म्हगेलो नाथ जावन आशिल्लो आनी मस्त सकट ती प्रसंग उडगास करता महाभारताच्या उल्लेख जाल्लो आशिल्लो थंय तिका देवान रक्षण केलेलें म्हूण तिका दिसता. पर्सनली रक्षण केलेलें रेप्रेझेंटेटिव्ह थ्रू रक्षण केलेलें तागेले अद्भुत शक्तीन रिप्रेझेंट केलेलें ताण एक पण शक्ती दिवन रिप्रेझेंट केलेलें आनी तागेले शिक्षणान आनी एक पण देव अशी करता की आमगेले कश्ट निवारण करना जाल्यार ते कश्ट आमी भोगता ती तेन्ना आमकां कशें की एक लायफान सिरियसनेस कळटा आनी आमगेले गर्व वता आनी आमी मुखार सुनू चांग रुपार कोरता तशी देवूय त्या लेखार आमकां एक पंथा परिस्थितीन तूं घालता और आमगेल्या जिवनांत तसली परिस्थिती निर्माण करता. सो आमी 25th वर्स आयकुया आनी मागीर 26 आनी 27. विपदः सन्तु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्वभवद्दर्शनम्. विपदः सन्तु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्वभवदर्शनम्. विपदः सन्तु शाश्वत
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्. तांकां कुंती देवी सांगता आसा तूं देवा वतास म्हूण ताजे केन्ना चड कॅलॅमिटीज और कश्ट आयल्यार येडना म्हूण तिगेले तें एक नमुने विश्वास कसं एक नमुने ग्रज ना तिका आणि ते भारी कृतज्ञापूर्वक जावन देवाला प्रार्थना करतास कष्ट येवं सुख येवं दुःख येवं देवा तूं दिवचें कसं एक जिवनांत विपदा आसा त्यांची संपदा म्हूण म्हळ्यार कसलें की तें एक ट्रेजर सी म्हूण कसलें की देवा तूं गोत्त आसा तूं जगद्गुरू आणि तूं गोत्त आसा आमकां कसं जावका म्हूण त्या लेकार तूं आमगेल्या जिवनांत परिस्थिती हाडता म्हूण आणि आमगेले व्हड जिवनांत आमगेले पुरा कश्ट आमी ताची रिजन मागशी पळयता गेल्यार हें कसलें जालें हें कसलें जालें हें कसलें जालें तें मागशी पळयता गेल्यार तें मूळ कारण म्हळ्यार आमी देवाक विसरलीं ती की देव आमगेलें रक्षण करतलो देव आमगेलो स्वामी देव आमगेलो सखा आणि त्या लेकार ती सांगता हें कश्ट येवचे म्हळ्यार आमगेलें हें देवा विसरलेलें ते रोग आसा पळय ताचे खातीर औषधी लुकपारी सो त्या लेकार ती सांगता आमी 26th वर्स पळोवं येता जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानामदः पुमान् नैव हर्त्याभिधातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम्. जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानमदः पुमान् नैव हर्त्याभिधातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम्. जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानमदः पुमान् नैव हर्त्याभिधातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम्. सो हें पुरा वस्तू कुंती महाराजांनी सांगिल्लें जन्म ऐश्वर्य श्रुत म्हळ्यार एज्युकेशन श्री बी खंयचे रुपार एक चंदा येसूचे पळोवचे चंदो खंयचे चंदा तें पुरो आमगेलें फुडें कर्माचे लेखार येवचे पुरो ते देवाल दया जे ताजे निमित्त आमकां अध्यात्म देवाल विशय विसरून वता ती तें चांगले तें हेल्दी कशें एक क्लियर मिरर आसल्यार आमी पळोव येता तर ताजी मातशी सिल्वर पेंट मारल्यार तातूंत आमी दिसतलीं ती सो हें जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री बीर ते सिल्वर पेंटा म्हणके जावचे साध्य आसा आनी आमी एदमान मदा म्हळ्यार आमकां ड्रंक एन्जॉयमेंट जाता पळय पिल्ल्यार मनशाक कळना तो कसं करता आसा त्या लेकार जावचें पुरो आनी हे जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री बीचे अहंकार आसल्यार देवी सांगता की न एव अर्हती अभिदातुम अभिदातुम म्हळ्यार तें एक फिलींग येवचें की देवा कांय ना तूंच म्हगेलें रक्षण करतलो म्हूण हें जन्मैश्वर्य श्रुतश्री बीची गर्भ आसल्यार अशी तें मना येना म्हूण आनी मागीर ती सांगता अकिंचन गोचरम देव अकिंचन गोचरम म्हळ्यार देवाक कोणें आपो येता देवाक कोणें नमगू येता देवाल विश्वास कोण येता कोणाक दिसता की देवा सोडून कसं विंगड कसं ना म्हूण अकिंचन तांगेले हें कसं तांकां तांगेलें म्हूण दिसना पुरा देवालें म्हूण म्हळ्यार अकिंचन म्हळ्यार दुर्बळपण न्हय अशें मन आदिश्य हृदयपूर्वक जावन दिसता इनर पॉवर्टी म्हूण येता आमी की अशें दिसचें तें परिपाकेन दैन्यस्य म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार एकदम ह्युमिलिटी आनी ते ह्युमिलिटेशन निमित्त आमकां हें कसं आसल्यार जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री बी और विंगड कसं आसल्यार तें आमकां देवान दिलेली दया तें आमकां तें स्विकार करून ताका आमगेल्या जिवनांत चांग रुपारी ताचे उपयोग करूं हें डायजेस्टीव एन्झायमा म्हणके आमकां ते अकिंचन भाव आसता पळय ताचे निमित्त आमकां कसं आसल्यार आमकां आमगेलें म्हूण दिसना हें देवाल दयेन मेळिल्लें म्हूण तें मनांत आसता ताचे निमित्त खंयच्याय रुपारी अहंकारू कसं येना आमी हें सिच्युएशन पळयलेलें की कसं जन्म ऐश्वर्य श्रुत बीर आसल्यार हें आमी मॅट्रिक्स पळयलेलें आनी आमकां खंयच्याय रुपारी आध्यात्मीक विशय आसा तें बेस्ट सिच्युएशन जाल्यार म्हणटात म्हळ्यार हें भौतीक विशयांत जन्म ऐश्वर्य श्रुत बीची उण अशें पुरो जाल्यार आध्यात्मीक विशयांत रुची आसल्यार आमकां तें इनर पीस आसता सॅटिस्फॅक्शन आसता
जाल्यार जी आजकाल मस्त स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्डाक कसं नसं तांकां पुरा हे संवसाराचे विशय पुरा आसता गेला पुरा नमुने कम्फर्ट तशें पुरो जाल्यार तांकां देवाल विशय कसं नाही गोतना अध्यात्म विशय कसं नाही गोतना ताजे निमित्त पुरा आसून वयत आनी सॅटिस्फायड ना तांकां इनर मिजरी आसा पुरा दोन्ही अशी म्हळ्यार आध्यात्मिक विशय वय अशें आनी चांग रुपारी आमगेलें जीवन करचे वेळ भाग्य मेळटा तें भगवद्गीतेन सांगल्या म्हणजे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्री विजयो भूतीर ध्रुव नितीर मतीर मम त्या लेकार सो आमी त्या लेकारी पळयत आनी अ, आनी नेक्स्ट एक पळयत म्हळ्यार की आमी जन्म ऐश्वर्य श्रुती बी असल्यार ताचेन आमकां एक एक तशी जावचे पुरो आमगेलें मनान तूं ताका एक चड महत्व मेळचें पुरो आनी आमी जावं जाल्यार की ना चड प्रयास करतात ताजे खातीर अत्याहार प्रयास अशें जाता ती आनी ती एक भावन आसल्यार आमी भक्तीन येवन जेत तर वय आमकां हो विशय पुरो आनिके जावका म्हूण दिसता वय आमी कसं नाही आशिल्ले देवाक अर्पण करचें पुरो ती जाल्यार एक देवाक तो भावग्राही जनार्दन आमी हृदयपूर्वक जावन ती भक्ती दिवचें त्या विशय कितले दुड्ड दिता ती कितले डोनेशन दिता ती और कितले चंद कोण अ, मंत्रोच्चारण करता ती तें वय ताची इम्पॉर्टन्स वय जाल्यार ताची किना होड विशय म्हळ्यार कशी भावना कशी एक भावान करता ती तें एक इम्पॉर्टन्स म्हणून दोन्ही असल्यार भारी चांग आनी ताचे खातीर कृतज्ञ सुख जाल्यार एक पंता जिवनांत आमी लेखल्या म्हणजे जायनातल्यार बी आमी ग्रेटफूल नातल्यार बी ग्रेसफूल आसूं का की आमी हा की एक देवान चांगा खातीर केलें ना दिसता आमी आनी तसले भावन असल्यार खंयच्या परिस्थितीन तूं आमी रिसेंटफूल जायनात म्हळ्यार आमकां एक नमुने कोप तशी येना आमकां कळटा की आमी भक्तीन तूं पथांत मुखार वताना आमी आमी हृदयपूर्वक जेवण करता ताका आमगेले खंयचेय एक प्रकाराची टॅलंट कॉन्ट्रिब्युशन दिवची शक्ती असल्यार वय त्यात आमकां तो गर्व येना अशी जायना की आमगेल्या जिवनांत कृष्ण सांज येता आनी हांव कितलो होडू तशी न्ही खंडीत अशी म्हणटात पळय तशी चान्सीस आसा ते आमी जन्मेश्वरी श्रुती भी विशयची तांत येवन गर्व आयल्यार ताकाची कुंती महाराणी सांगता कश्ट असल्यारय अडना म्हूण जाल्यार म्हगेल मन तुगेल प्रती तुगेल लागीं आसूं का म्हणून गंगा इव ओघम उदनवती म्हगेल मन गंगे कशी समुद्रा वता तशी म्हगेल मन हृदयपूर्वक भक्तीन तुगेल चरण कमला लागीं येवका आमी कांय कश्टा खातीर प्रार्थना करका म्हूण ना आमी कसं प्रार्थना करका की क्षण क्षण आमी देवा तुगेल सेवा कशी करची तांचे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे त्या म्हळ्यार तांचे एक मंत्राचे देवाला प्रार्थना करची की देवा म्हाका तुगेले सेव करून सेव करचो तसले भाग्य दी तुगेले आनी तुगेले भक्ताले कश्ट आयल्यार आमी फेस करता कश्ट येयनातल्यार ते देवाल वयर सो त्या लेकार आमी पळयना आतां आमी 27th वर्स आसा ते आमी वर्स कंप्लीट नमो किञ्चन वित्ताय निवृतगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः नमो अकिञ्चनवित्ताय निवृतगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः नमो अकिञ्चनवित्ताय निवृतगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः सो देवाक अंतु कुंती महाराणीन म्हणटात पळय विंगड विंगड नांवां आपोवचे आसा हेतू अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये सो हें आतां नेक्स्ट एक 15-20 मिनिटां खातीर आमी हे 5 विशय कसन कुंती महाराणी सांगता ताचे वेळी डिस्कस करूया अकिंचन वित्ताय म्हळ्यार प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें तांगे हाचे अनुवादांत अकिंचन म्हळ्यार कोणाले कसले संवसाराचे कसले पोसेशन्स ना मटिरियल पोसेशन्स कांय ना नथींग नो थिंग कसले ना ऍक्च्युली कसले ना म्हटल्यार तें एक भारी पेनफूल सिच्युएशन दुःखद अवस्था आसतली कसले की आमकां कसले आमगेले एक सान वस्तू वय आसल्यार तें म्हणटात पळय ताका सोंड घालचें जायना आमकां
आमगेले म्हूण आमकां मनाक येता अटॅचमेंट आसता ते आमकां दिवचे जायना आमकां सोडून घालचे जायना कसं जालें की ताचे वटा आमगेलें कशें की एक सेन्स ऑफ आयडेंटिटी असें हें मेगेलें हो मेगेल वस्तू म्हूण आनी एक लेखारी हें सेन्स ऑफ आयडेंटिटी हो मेगेल वस्तू म्हूण कांय नातल्यार कसं म्हणटात पळय तें कसं एक फिनिश्ड म्हणटात पळय कसं ना हांवें म्हूण तशी जाता सो हें अकिंचन म्हूण ती सांगता आसत कुंती महाराणी तें भारी कश्ट तशी भाव नासल्यार साधारण म्हणटा मनशाक दिसतलें हो आनी जिवनाक कांय ना हांवें म्हूण मेगेले कसं नातलें कसं जालें की आमकां तें केन्नाय एक इच्छा आसता कसं एक नवें वस्तू घेवचें आमगेले वस्तूचें पोझिशन दवरचें कसं नाही पळयल्यार आमकां तें जावका आनी हें एक म्हणटात पळय ती इच्छा हें जावका ते म्हणटात पळय एक प्रकार तें एक म्हणटात पळय आत्माचें लक्षण शी की आमकां तें इयर्निंग आसा आमी तें बृहद आर्याण्यक उपनिशद आसता पळयलेलें श्लोक थंय तो जिवात्माक अशी सांगिल्लें आसता उपनिशदान तो एकलो आशिल्लो मागीर ताका एक साथीदार कंपॅनियन जावपा म्हूण दिसलें मागीर चेडूं जालें ती मागीर धन धान्य हें जावका म्हूण दिसलें मागीर ताका मुखार दिसलें की आतां दान कोरता यत्न कोरता आनी ह्या पुरा हे चार डिझायर्स इच्छा शक्ती जायनातल्यार ताका अशें दिसता की तो इनकम्प्लीट तो शास्त्र सांगता ती की खंयचे एक प्रकार सायकोलॉजिकल रिजन वय पळयल्यार कर्म करचे आमी कसं नाही व्यक्त करता ती भारी पॉवरफुल इम्पल्स आसता आमगेल्यान तूं कसं नाही पूण कोरका म्हूण दिसचें कसं लायक की आमगेल्याक एक सेन्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आसा कसं की एक सेल्फ सफिशियन्सी म्हळ्यार कसं की उण्यापणसी दिसता इनएडिक्वसी दिसता अकृष्णता म्हणून सांगितलें सो हें आत्माचें कसं लायक की आमकां ते फिलींग कंप्लीटनेस देवा लोट कनेक्शन जावं ते दळते येना आनी अशी इनकम्प्लीटनेस फिलींग आशिल्ली निमित्त आमकां इन्सिक्युरिटी आसता भंय आसता आनी लोनलीनेस वे एकलो आसल्याशी दिसता ती आमगेर कोणी नात वे तशी दिसता सो हें सुरेश डिझायर येता कंपॅनियनशिपा खातीर जाय मिस्यात कंपॅनियनशीप जावपा मागीर दोन्ही डिझायर येता अथ प्रजाये म्हळ्यार हा आतां मुखार चेडूं जेवका आनी तांगेल थ्रू आमगेलें एक जीवन आमी पळयता ती अथ वित्तम मेस्यात मागीर घर दुड्ड जागो मागीर अथ कुर्म कुर्वयती म्हळ्यार ते चॅरिटी दिवका यज्ञ कोरका सो पुरा जनाक एक पर्यंत आमी सादारण म्हणटा आमकां मना वतलें की हें पुरा कर नातल्यार कसं ना जिवनाचें कसं नासता म्हूण आनी हें पुरो आमकां करूं जायनातल्यार आमकां चिकी आमी दिसता ते आमी लायफा फेलियर सा यावत् अपि तेषाम् एकैकै न प्राप्नोति अकृष्णता एव तावान मन्यते म्हळ्यार हें पुरो नातल्यार आमी फेलियर दिसता म्हूण आमगेलें जीवन आमकां हें पुरो करूं जायनी जाल्यार एक आयरॉनिकली आनी एक विशय म्हळ्यार हें पुरो करूं जाल्ल्यार इनकम्प्लीटनेस वचचें ना कसं लायक की आमगेल कॉन्शियसनेस आमगेल भावना एक्सटर्नलायज जाता हे संवसाराच्या विशयान तूं बंधनांत आमी पडटा ती आनी जिवात्म कसं जाता हे मृत्यू संसार सागर अंतू पुनर्जन्म पुनर्मृत्यू हें जाता आसता जन्म मृत्यू जरा व्याधी आनी ते इनकम्प्लीटनेस फिलींग वच्चेय ना नॉर्मली पळयलें हे चार डिझायर्स पळयल्यार की हा कंपॅनियनशीप चेडूं हें इकनॉमीक प्रोग्रेस जावचें ह्या पुरा एक लेखारी सादारण म्हणटा पळयलें हें प्रोग्रेस म्हणचें जाल्यार हें प्रोग्रेस अकिंचन लेखार पळयल्यार हें अर्थ मात जाल्लें म्हूण आनी अर्थ आमी ते डिस्कस केले म्हणजे परमार्थ नातल्यार तेन्ना हे संसार चक्रांत आसतली सो बुद्धिमान जावन आशिल्ली जन कशी करता ती की तांगेली कसं इच्छा शक्ती असल्यार ते परमार्थ त्या दृष्टिकोनान ताचे कनेक्ट करूं पळयता ते तांणी देवा लोट कनेक्ट करूं पळयलें तांकां कळटा की रियल ट्रेजर म्हळ्यार देवूची म्हूण आनी आमगेलें कांय ना म्हूण आमी निजावन बॅगर्स म्हूण ताका कुंती महाराजांनी सांगचें कृष्ण कोण अकिंचन वित्त म्हळ्यार बॅगर्स ट्रेजर म्हूण कोणाले कसने ना तांगेल तो देव म्हूण कसने ना म्हळ्यार भायच्या दृश्टीन न्ही मनोभावनेन ताका दिसता की म्हगेल कांय न्ही देवा म्हूण पुरा तुगेलेंची आमी ते जनक महाराजाल काणी पळयली ते शांती पर्वाच महाभारत म्हणतो की जनक महाराज सुखमुनी सांगता सुखदेव मुनीक की सगळे मिथिला वय नातल्यार वय मेगेल कांय जळ सगळे मिथिला जळल्यार वय मेगेल कांय जळ न्ही म्हूण
आनी केन्ना ते ब्राह्मण आनी ऋषीगण थंय आसता ती तेन्ना ते सुखमुनीन ते सुरे म्हणटात पळय ते अशी एक माया तांगेली शक्ती यूज करून अशें दिसता की उज लागलो म्हणून. आनी पुरा जेन्ना ते ऋषीगण ब्राह्मण जेन्ना ते कोण जनक महाराज सभांत आशिल्ले तांणी पुरा तांगेले ते कमंडलू हें पुरा घेवन धांवचे वता ते जाल्यार जनक महाराज सांगता अनंतम बत मे वित्तम यस्या मे नास्ति किंचन मिथिलायां प्रदीप्तायम न मे किंचित प्रदीयते म्हळ्यार सगळें मिथिला कसं जाल्यार बी मेगेल कांय जायनी. सो कृष्णान भक्तागेल भक्तांक पुरा दिलेलें आसा. अशें आमी पळयता सुदामा ब्राह्मणाक जावं अंबरिशा जावं ध्रुवा जावं पांडवाची जाल्यार तांगेले आशिल्ले ते जन्म ऐश्वर्य बी तांगेले आशिल्ले ते धन ते विंगडजनाल धना म्हणके न्ही हे आयच्या काळांत तूं कोण ते कशें की एक तांगेले लाभ प्रतिश्ठा खातीर ओट्ट करतात ते धन तसल धन न्ही हांगेले. अंबरीश महाराज ध्रुव महाराज हांगेले धन म्हळ्यार ते देवाल दये हे विंगड ऑर्डिनरी वेल्था म्हणके न्ही कसं की हांगाचे कशें की एक लाभ प्रतिश्ठा जावं म्हणून कशें की कर्म करून ते दुड्ड ओट्ट करचें तें तें एक प्रकाराची त्रिगुणी माया शक्तीच्या प्रभावार आसता. जाल्यार हें देवाल दयेन जावन प्राप्त जावचें धन खंयच्याय प्रकाराची एक प्रकार प्रसिद्धी तें कर्माचे लेखार ते मेळचे रिवॉर्ड न्ही ते देवाल दयाची ताकाची दोनीच नांव आमी पळयता कुंती महाराणी कसं सांगता निवृत्त गुणवृत्ताय म्हळ्यार देव म्हळ्यार असलो की तागेल दयेन ते त्रिगुणी माया शक्तीचे आसता पळय ताचे प्रभाव वता आनी कसलेय एक प्रकाराचे प्रारब्ध आसल्यार ते भक्ताले देव काण घेता म्हळ्यार ते कसलेय स्टॉक ऑफ कर्म आस पळय ते देव काण सोडता आनी हे त्रिगुणी माया शक्तीचे कसं प्रभाव आसा तें एक भक्ताल जिवना देखून ताचे प्रभाव नातल्या म्हणके कोण सोडता देव ताका त्या वाक्तीन सांगचें निवृत्त गुणवृत्ताय म्हणून. प्रभुपाद स्वाम्यान ताचे अनुवादा सांगचें आसा की हें कशें की हें भवरोग मटिरियल डिसीज म्हळ्यार कशें की आमकां हँकरिंग आसता हें जावका तें जावका लॉर्डिंग इट ओवर मटिरियल नेचर म्हळ्यार हें मेगेलें हें हांव एन्जॉय करता आनी हें पुरा कसलें जाता हें पुरा एक प्रकार आमी पळयता हें पुरा त्रिगुणी हें त्रिगुणी माया शक्तीचे प्रभावार आमकां तें तशें दिसचें जाल्यार देव जावं देवार शुद्ध भक्त जावं तांणी हाजेन एफेक्टेड ना ती हें त्रिगुणी माया शक्तीन एफेक्टेड ना ती तांणी कसच्या ताजेन एट्रॅक्टेड वयना ती जाल्यार आमी एफेक्ट जाता ताचेर कसलें की देवाल शुद्ध भक्ताले देव देवाल तागेले भक्ताल प्रॉपर्टी तशी म्हूण सांगता आनी भक्त देवाल प्रॉपर्टी म्हळ्यार ते रेसिप्रोकल रिलेशनशीप आसता तांगेले निवृत्त गुणवृत्ताय कोण सोडता देव तांकां ताची हे संवसारा देखून परे आसता ती देवाल शुद्ध भक्त आनी देव ताका देवाक कुंती महाराणी सांगता निवृत्त गुणनित्ताय ह्या संवसारात खंयच्याय विशयान खंयच्यान आमकां कश्ट पडटा ताचे तांगेले कांय कनेक्शन ना ताचे कांय प्रभाव ना ताकाची तांची सद्दां सुखमुनीन सांगचें आसा परीक्षित महाराजाक केन्ना कृष्ण श्रुतदेवाक श्रुतदेव ब्राह्मणाक मिथिलांत मेळटा ते तांचे स्कंदान हें आसा एवं स्वभक्तायो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उसीवादस्य सन्मार्गम पुनर्द्वारावतीम मगात म्हळ्यार आनी तूं एक सांगचें आसा व्हड विशय म्हळ्यार हें श्रुतदेव बहुलस्व तांगेले विशय सांगता कशी परफेक्ट आशिल्लीं तांणी म्हणून आनी तांतूं एक शब्द येता एक लायन आसा तूं ह्या श्लोकांत तूं भगवान भक्त भक्तिमान म्हळ्यार भगवान तागेले भक्ताल भक्त जाता म्हणून ताकाची म्हळ्यार निवृत्त गुणवृत्ताय ताकाशी कुंती महाराणी सांगचें आनी कोण विंगडजन तांगेले खातीर तो आत्माराम भक्ताल खातीर भगवान भक्त भक्तिनान आनी विंगडजनाल खातीर आत्माराम तांची नेक्स्ट वर्स आमी पळोवया नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः. सो निवृत्त गुणवृत्ताय जातरी आत्माराम म्हणजे तो इम्पार्शल विंगडजनाल खातीर तांगेलें कसन कसन ते इच्छा आसा तांगेले कसन कसन कर्मा लेखारी ताची प्रभाव येता आनी तांतूं जिवनांतू मुखार शिता वता तांगेले कसन चांकी कसन दुख्खा विशीं कसं भोगचें आसा
देव इम्पार्शियल असतं त्या मुखार वत्ता वत्ता. प्रभुपाद स्वामी सांगता ती आणि ह्याची वेळा कुंती देवीन कृष्णा कधी सांगचे की देवा तू तुगेल हंतूशी तू खुशेर अस म्हणून आत्माराम आणि कोण तुगेल शरणागती घेता तांनीवय आत्माराम जाता ती म्हणून कसले की त्या तुगेल प्रभावा तू निवृत्त गुणवृत्ताय करता आणि तुगेन घरचनाल खातीर आत्माराम असता ताका तुगेल भक्त वय त्यांनी आत्मारामाची म्हणून सॅटिस्फाईड असत ती. आणि नेक्स्ट आत्माराम हाज्या तरी कुंती महाराज सांगचे असं शांताय. शांताय म्हळ्यार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगता ती हे भागवत महावर्षाच्या अनुवादात तांगेल कॉमेंट्रीन तू की देव सुलभ रित्या क्षमापण करता काही आणि शांत असतं काही खंयच्या विशयार तांकां देवा कोप येना. म्हळ्यार कितले की आमी भक्त जेव्हा खंयचे प्रकार आमी मिसकंडक्ट जाता मस्त सगळे अपराध करता ती जाल्यार देव त्या पुरा पळयना ताका चड इम्पॉर्टन्स दिना देव. शांताय. आणि लास्ट आली कैवल्यपतये नमः म्हळ्यार कैवल्यपते म्हणा एक इंटरप्रिटेशन अशी करूं येता तो मास्टर ऑन मॉनिस्ट म्हळ्यार कैवल्यपते म्हळ्यार ह्या वय असता की कोणाक ब्रह्मण स्थितीन तूं वचून एक जावका तांकां वय कैवल्यपते नमः म्हणटा जाल्यार जीव गोस्वामीन आमचो इंटरप्रिटेशन दिवचें आसा कैवल्य म्हळ्यार प्युरिटी शुद्धता आणि ते शुद्धताच म्हळ्यार देवाल विशय प्युअर नॉलेज अशें देवाल विशय ज्ञान अशें ते प्युअर नॉलेज देव कोण सो एक लेखार ते कैवल्यपते नमः म्हळ्यार अशी एक लेखार करूं येता की कोणाक देवाल गुर्त आसा कोणाक देवा विशय कळटा तांणी देवाल इतली डिपली कनेक्टेड जाता ती आणि तांगेल हार्ट तांगेल इतले प्युअर आसा की तांणी देवाक साक्षात रुपार पळयता ती. सो आमी ह्या श्लोकाक एक प्रकार दोन रितीर पळयता. एक प्रकार देवाल देवाल पॉइंट ऑफ व्यू और देवाल पॉइंट ऑफ व्यू तो इंटरप्रिटेशन केल्यार हे श्लोकाक आमी अशी पळयता नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः. सो नमो किंचन वित्ताय अशी आमी इंटरप्रिटेट करूं येता की देवा देवाल देवाल अँगल देखून पळयल्यार की देवा तूं इतले तूं तुगेले भक्ता लोटू कनेक्टेड आसा कोणा लोटू कोणाले कोण अकिंचन जावन आसा ती तांगेले तांकां दिसता की तांगेले कांय न्ही पुरा तुगेलें म्हणून आनी तूं तांगेले फिलिंग्स रेसिप्रोकेट करता आनी आनी तुगेले खातीर तांगेले की ना डियर कोणी ना म्हळ्यार तांगेले की ना कोणीय प्रिती तांकां तूं इतली प्रिती करता विंगड कोणीय तुका म्हणटा तांकां तितलें म्हत्व दिना म्हणून ते तसले भक्त अकिंचन. प्रभुपाद स्वाम्याले तांगेले एक ಒಟ್ಟು ಅಶಿಲಿಂತಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ತಂಗೆ गॉड ब्रदर भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराजांची शिष्य आशिल्ली कृष्णदास मात तांणी इतली सिंपल आशिल्ली ती आनी तांणी 24 hours देवाल नांव घेता आशिल्ली ताका प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां अकिंचन कृष्णदास म्हणचे आशिल्ली म्हळ्यार तांकां कसले तांगेल म्हूण दिसना सिंपल जावन खाली देवाल नांव मात घेवची तांणी एक पंथा तांणी सगळो दिवस देवाल नांव घेताना विंगड एक पंथा भक्त वचून भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामी सांगता आशिल्ली तो विंगड कांय काम करना मग सगळो दिवस देवाल नांव घेता आसा म्हूण ताका भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांगेले विंगड भक्ता सांगतात की कोण तेच सांगू येयली ती की तागेले ते इतली प्युरिटी आसा शुद्धता आसा अकिंचन भाव आसा प्रभुपाद स्वामाने तांकां अकिंचन कृष्णदास म्हणचे इतली प्युरिटी आसा की तांणी ते 24 hours देवाल नांव घेवं येता म्हूण केन्ना तुमगेले तितली प्युरिटी येता तेन्ना हांव तुमकांय सोडता 24 hours देवाल नांव घेवका म्हूण तसलें की त्याच लेवलार आयज तरी अकिंचन कृष्णदासा म्हणके तेन्ना विंगड कसले कोरका म्हूण ना देवाल नांव घेतल्यारय पुरो. सो निवृत्त गुणवृत्ताय तूं देवान अशें पळयता की तूं त्रिगुणी माया प्रभावा देखून काण एक तांकां तुगेले भक्तांक आध्यात्मिक स्तरार व्हरता आनी तांकां आत्माराम कोरून सोडता आनी तांणी कसले चुकल्यार वय तुका कांय कोप येना आत्माराम तूं
आणि कसं नाही भक्तांक फक्त एक विंगड कसं नाही विषय वयतानी निमगीता तुगेले प्रार्थना करता ती ते तू डिस्टर्ब जायना देवा कसलं की तू त्या पुरा इग्नोर करता आणि भक्तान कसं निमगिलेलं नाही तू तांकां दिसता त्या लेखार आम्ही पुढे येतो आणि भक्ता लेखार पडलेल्या ह्यांची श्लोक नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः आम्ही ह्या पुढे येतं की की भक्तांक गोत असं की देव पुरा डिझायर्स फुलफिल करता आणि कोण अकिंचन जावन आशिल्लीं ती तू तांगेल खातीर पुरा खंडित तांगेल खातीर करता म्हूण तांकां कसन जावका तें दिता धन धान्य कसन जावका आणि तांगेल भक्त येतानी आत्माराम असता ती कशी तुगेल्या म्हणके सेल्फ सॅटिस्फाईड असता ती म्हूण आणि शांत असता ती कसले की तू वय शांत आसा ताका तांणी शांत जाता ती म्हूण ताका देवाक सांगतात न्हू शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शांताय शांताकार गजेंद्राने प्रार्थना करचे असं म्हणजे कितले कडेन देवाक शांताय म्हणून सांगिल्लें असं नमो शांताय घोराय मुधाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान गणाय च हे गजेंद्रान प्रार्थना करचे असं देवा शांताय कम्प्लिटली पीसफुल असतं तू सो त्या लेखार पडून आणि देवाला शांत कुरुक्षेत्राचे युद्धांत पळयल्यार देव अर्जुनाला सारथी जावन बसता आणि देवान मंद हासान पळयता शिके एक देवाल मुखारी मंद हास असतके शांत जावन ते दुर्योधना पळयल्यार कोप येता शिके इतलें युद्धाचें वातावरण म्हळ्यार आमी कल्पना करूं येता कितले एक प्रकारा टेन्शन आसा मारचे वच्चे आसा पुराजन होडोडान बॉबी मारता आसा ती केन्नाय कसं नाही कोणी जावचे साध्य आसा आणि देव अर्जुनाल रथार बैसून मंद हास शांताय ते दुर्योधना पळयल्यारय कोप येता तशिल्ले ते आणि तांचे पळयल्यार भीष्म देवाल भाव इतली खोशी जाता आशिल्ली की भीष्माक देवाल तो मंद हास पळोवन शांताय देवाक पळोवन भीष्माक मना दिसता काय हांव कौरवाल सायड आशिल्लें म्हळ्यार म्हगेलें भाग्य म्हणून कसं जाल्यार की हांव ऑपोजिट सायडा बैसून कृष्णाल हें शांताय हें दर्शन घेवं पांडवाल सायड आशिल्लें जाल्यार कृष्णाल फाटी जावन सायडा देखून दिसता आशिल्लें दिसता हांव कौरवाल सायडा आशिल्लें म्हळ्यार म्हगेलें भाग्य कसं जाल्यार की हांव देवाल येद्रा राबून देवाल हें शांत जावन मंद हास जावन आशिल्लें तें श्रीमुख हांव दर्शन घेवं येता आनी ते भीष्माल भावन तशी आशिल्ली सो आमी पळयता एंडारी की देवालें पुरापुशी व्हड एक रिवॉर्ड म्हळ्यार कुंती महाराजांनी सांगचें की देवान सर करचें मेळचें म्हूण कसं जालें की आमी खंयचेय एक विशय आमगेर न्हय वय म्हूण दिसल्यार ताचें मागशें एक कसं एक कारण आसता आतां फुडें ज्या काळांत तूं 1920सान तो किंग जॉर्ज म्हूण आशिल्लो ताका कोणाल की तूं ताका प्रीती जावन लग्न करता म्हूण सांगलें जाल्यार त्या कम्युनिटी भायर कसं की लग्न केल्यार ताण मुखार जावन किंग जावचें जायना जाल्यारय ताण सोडलें कसलें की ताका तांची मागशी कसं की ताका एक भावना आशिल्ली की ना म्हाका तेगेलो टू सुका म्हणून सो खंयच्याय विशयांत आमी इवन आमी म्हणटात पळय त्याग करतात ते त्यागा मागशे वेळी आमगेलें कारण आसता जाल्यार हातूंत देखून पुरा कशी भायर वयता भगवद्गीतान सांगिल्लें आसा विशया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते केन्ना परम दृष्ट्वा निवर्तते जाता केन्ना कळटा की पुरा देवालयांची आमी हायर टेस्ट एक्सपिरियन्स करता ती तेच ना आमी ते त्याग करता ती तो विशय विंगड एक्चुअली आमगेले भारतांत फुडें काल देखून पळयल्यार भारी स्ट्रॉंग कल्चर आशिल्लें कसलें की पुरा गांवांत एक मंदिर आशिल्लें देवस्थान आशिल्लें पुराजन सदैव देवाल एक दर्शन घेवचें कसलेंच एक उत्पत्ती जाल्यार तें सुरयवून देवा दिवचें कसलें की तें एक कल्चरल संस्कृती आशिल्लें की पुराजनाल जैवन शैली अशी आशिल्लें की हें पुरा देवाल्यांची म्हूण देवाक प्राधान्य आशिल्लें कसलेय वस्तू जाल्यार धान्य कसलेय सुरे जाल्यार फर्स्ट हार्वेस्ट असो बिझनेस सुरयवून देवा दिवचें स्ट्रॉंग कल्चर सगळ्या भारत वर्षांत म्हळ्यार अशी कोणाले मनांत क्वेश्चन नाशिल्लें की हें मेगेलें म्हूण
पुरा जनाल खंडित विश्वास आशिल्लो हें पुरा देवालें म्हणून. आनी वय न्हू देवालें वय न्हू पुरो देवाना भगवद्गीतेन सांगचें आसा कसं न्हय ह्या संवसारान तुमकां कसन दिसता त्या पुरा मेगेलेंची म्हूण कशी भूमिरपो नलो वायू खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्न प्रकृती ही अष्टदा जावन अशी प्रकृती तुम्ही खंयच्यात अनुभव करता ती त्या पुरा मेगेल्यांची म्हूण देव सांगता. आता ह्या प्रकृती जेन्ना आध्यात्मिक लोक ते कोणाले ताचे कितें देव नेक्स्ट श्लोकान सांगता अपरेयम इतस्त्वा मन्ये प्रकृतीम विधी मे पराम जीवभूतम महाभावो येदम धार्यते जगत म्हणजे ह्या परे जावन आशिल्लें प्रकृती परे जावन आशिल्लें कसं आसा हे अर्जुना सुपिरियर एनर्जी मागीर कसं आसा त्या हांवें केल्यांची सो दोन्ही श्लोकांत आमी पळयत ह्या संवसारात कसं नसं ह्या संवसारात परे जावन देव सांगता हें पुरा मेगेल्यांची म्हूण पुरा तागेलें आसता रे ताण आनी कशें इच्छा पावचें ताका तो आत्माराम कशें आतां आमी खंयचें एक रेल्वे ट्रॅक पळयलें गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आनी तुमी सांगलें हो रोड कोणालो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी शिके मुखारसून गेलें हळूहळू पर्वत दिसता आसत हें कोणालें इंडियन गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आनी खंयचे प्लेन भायर गांवां दोकून येताना आमी सांगता ती इंडियन स्काया भितर आयल्या म्हणल्यार एक सान विशय आमी पळयता एक एक देशा स्तरार पळयता की गव्हर्मेंट क्लेम करता हें आमगेलें गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी हें पुरा देवालें म्हणून आनी अशें सांगिल्लें आसा की कितली लक्ष कटल्यान लक्ष्मी झाडू घेवन वैकुंठ लोकांत तूं क्लीन करता आसता ती देवाल सेव करचें म्हणून थंय कांय धूळ ना खंय जाल्यार ते एक सेव करची भावना देवाल भक्त कशी आसता ती म्हळ्यार ही सुदामा ब्राह्मणाला आमी ते पळयता तागेली बायल सुशिला सांगता की आमगेलें इतलें दुर्बळपण आसा तूं वचूका खंडीत कृष्ण तुका हेल्प करतलो तो अकिंचन गोचरम आशिल्लो तो अकिंचन वित्ताय ताका कसलें जावका म्हूण मनान आशिल्लें जाल्यार सुशिला सांगता ताका तूं दर्शन घेवेत म्हणून तेन्ना ताका दिसता वय दर्शन घेवच्या खातीर खंडीत वचचें दुडवा खातीर वचका म्हूण त्या सुदामा ब्राह्मणा दिसनाशिल्लें ताका दिसलें वय सुशिलान सांगलें म्हण हांव थंय गेल्ले रे तागेलें दर्शन घेवेत म्हणून तितली प्रीत आशिल्ली ताका आनी तेन्ना कृष्णान थंय तो पावल जेता तो कितलेकी जनां मध्य दोखून मुखार येवन सुदामा ब्राह्मणा पटोवन धरता घट्टी पट्टून धरनाकी आनी पटोवन धरची बंद करतात की ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कसले की कृष्णा दिसता की इतले म्हळ्यार हाड्डा बोर्स जावन आसा म्हणटा इतले सपूर आसा घट्टी ताका आलिंगन केलें हाड्डांनी कुडकी जाल्यार फ्रॅक्चर जाल्यार री म्हूण आनी हाकाय म्हणटात पळय सुदामा ब्राह्मणाकय पटोवन धरची नाका कृष्णाक कसले की ताका दिसता की म्हगेले हाड्ड अशें आसा कृष्णाल इतली सॉफ्ट बॉडी आसा तें ताका जावं म्हणटा खोंबल्या म्हणके जावचें ना जल्म सो ह्यांच एक म्हणटात भावना कुंती महाराणी हें लास्ट श्लोकाचें खंय ती सांगता म्हणून आमी हें पुरा जे एक प्रकार वर्ड बाय वर्ड आमी हें केलेलें सो हें सेक्शन हांगा कंप्लीट जाता ताका हांव आंगार आपयता हेच्या सेशनांतू हें नमो कंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः सो हें सगळें एक सेक्शन आपास आमी मनावर तशें आसा तसलें की हातूं मस्त सकट सिद्धांत आसा सो हांव समरायज करता तुमगेलें कसलें कॉमेंट तुमकां कसलें शेअर करता जाल्यार तुमी हाजी समरी जातरी कोरेत सो आमी पळयलें हें सेक्शनाचें की सुरेर कुंती महाराणी भावन कसं नासता की कसलें दुख्ख आयल्यार येना तें दुख्ख येवचें चांग कसलें की तांतू हांव देवा तुगेलें उडगास करता आनी तांतूच एक खुशी जाता आनी म्हाका ती सांगता की जन्मैश्वरी श्रुतीवीर ह्या हाजेन कसलें गर्व येतलें ताकाची तूं कसलें की तूं अकिंचन गोचरम कोणाक अशें दिसता की आमगेल कांय ना तूं त्या लेकार तूं तांकां वेगी पावता देवा आनी आमी त्या आयच्या श्लोकाचे आमी हें पुरा एक शब्द पळयलें नवो अकिंचन वित्ताय कशी देव कोण अकिंचन आसा तांगेलो तो ट्रेजर बेगर्स ट्रेजर आनी निवृत्त गुणवृत्ताय तागेले भक्तांक तो तें त्रिगुणी जावन आशिल्लें मायाच्या प्रभावा देखून भायर काडटा ताका कुंती महाराणी ताका निवृत्त गुणवृत्ताय आसा आनी आत्मारामाय पुरा तागेलें आसा आनी कोण ताका म्हणटात पळय देवाक फॉलो करना ती
तेन्नाय देव डिस्टर्ब जायना. आत्मा आराम आहे पुरा तेगेलें ना शांत आहे. आनी कैवल्यपतेन म्हणजे कोणाला ते प्युरिटी आसा भक्ती आसा तांकां पुरा जनाक देव पावता. सो एक इम्पॉर्टंट सेक्शन आशिल्लें ताकाची हांगा आमी कंक्लूड करुया. हांव हांगा आपयता मागीर नेक्स्ट टायम देखून एक कुंती महाराज प्रार्थनाचे विंगड एक सेक्शन सुरू जाता. खंयसर देव अवतार घेता त्या प्रकाराची कुंती महाराणी ते श्लोक सांगचे. सो ते नेक्स्ट सेक्शनाची सो ते नेक्स्ट टायम देखून आमी स्टार्ट करुया. हांगा आपयता. कोणाले कसं कॉमेंट असल्यार तुम्ही शेअर करू येतात और तुमकां अनम्यूट करून सांगता जाल्यार वे सांगेत. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा, जय गजानन. हांव एक प्रवचनांत ऐकलेली आता तुम्ही सांगले ना सगळे देवाले आणि कोणाले नाही म्हणून सांगून तसे एक ऐकलेले विषय कसं म्हळ्यार हांव शेअर करूंक हें करता. ताका कसले साक्षी प्रमाण पुरास्किना की मगुत्ना कृष्णाक 80 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದತ್ತನ ಯಶೋದ एक ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗಿದ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತು ಪುಣ್ಯ सांग ते गोपिका जना नेवन तुगेल दूर सांगता आशिल्ले न्हय तू माखन माखन चोर म्हणून आतां पुणे सांग वय न्हय तू केल्लेले तू चोरलो वय न्हय म्हणून यशोदा निमगितना कृष्ण हसतके आनी सांगतके नामा हांव चोर न्ही तेन्नाय म्हणटके तेन्ना ती अशी चोयतके ताका हसतके आनी म्हणटके आमा मिगेले कडे हांव कसले खेळले रे ताका चोरी म्हणटावे म्हूण म्हणटके म्हळ्यार सकडी तागेले म्हण तुमी आतां म्हणलें पळयात तशी तागेले घर ताणें वचून ताका दावको धरलेले खावयत ताका चोरी म्हणा न्हू ते म्हाका आयकतना खुशी जाली. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू फॉर शेअर. आणि कोणाक कसं शेअर करू का की तसले मी आयचे सेशन 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून कंक्लूड करूया. आणि 28th श्लोक तो करून आम्ही नेक्स्ट संडे डिस्कस करूया कुंती महाराज प्रार्थना. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. हरे कृष्णा. धन्यवाद संडे जॉइन जाली खातीर. नेक्स्ट संडे आमी मुखावेल वर्सेस कोण कंटिन्यू करूया. हरे कृष्ण. आज चांग महिना अधिक मास सुरू झालेलो आसा. सो आमी देवाल उदगास करून सत्संगा भाग घेतले. हरे कृष्ण.